ओके सो स्टार्ट करता. सगळ्यांनी स्कूल लायफ. ल्हानपणांत मॅथ्स खूब आवडटालें. हांव मॅथ्साक खरें तुमकां सांगू, मॅथ्स म्हणजे म्हाजो मोग. सगळ्यांक आपलो स्वताचो मोग आसता न्हू, सो म्हाजोय मोग आसा. म्हाजो मोग आसा मॅथ्साचेर. मॅथ्स इज माय मोग म्हणटा. आतां मोग कसो जालो तो म्हाका खबर ना. कित्याक मोग कितें आसता? मोगाचें एक हें आसा, डेफिनेशन आसा. मोग केन्नाय कोणाक खंयसरूय खंयच्या टायमार कसो जावंक शकता. सो मॅथ्स वांगडा कसो जालो तो म्हाका खबर ना, केन्ना जालो खबर ना, पूण मोग जालो. आतां स्कुलान आसतना ल्हानपणाचेर मॅथ्स बुकाक हांव सदांच पळयतालो आनी चिंत्तालो मॅथ्स बुकाचें नांव आसतलें. मॅथ्स टेक्स्ट बूक तुमी पळयला? ल्हान भुरग्यांचो मॅथ्स टेक्स्ट बूक, फर्स्ट टू फोर्थ पर्यंत मॅथ्स टेक्स्ट बूक. मॅथ्स टेक्स्ट बूकाचें नांव मॅथ मॅजीक. जेन्ना बुकाक पळयतालो तेन्ना हांव मॅथ्स न्हू, हें मॅजीक मरे. मॅथ्स मॅजीक मरे. हांवें बाय बरें आसतलें मॅजीक. मॅथ्स इज नॉट मॅथ्स इज मॅजीक कितें बरें आहा. भितून कितें आसता तें आमकां खबर आहा, आमी शिकला जाल्यार. स्कुलान सब्जेक्ट एक आवडप डिपेंड जाता की तुका कितली बरी ती टिचर शिकयता. सारकें मरे? जर ती टिचर आवडटा जाल्यार तो सब्जेक्ट आवडटा. कळ्ळें न्हू? म्हाज्या बाबतींत तशेंच जालें. मॅथ्स टिचर बरी आसली म्हणून सब्जेक्ट बरो आसलो. हे मॅथ्स मोग म्हणटा तेच्या फाटल्यान हें बी एक कारण आसा, आनीक शिकयता. अशें कोणाक सांगचें न्हू, सिक्रेट गजाल. मॅथ्स टिचर बरी आसली म्हणून, बरी आसली म्हणजे शिकयताली बरी. मॅथ्स टिचर बरी आसली. आतां स्कुलानसून असो स्कूल जालें, स्कुलाचो एसएससी जेन्ना पावलो. एसएससीचो सगळ्यांत डिफिकल्ट चॅप्टर म्हणजे ट्रिग्नोमेट्री. इटा, इंट्रोडक्शन ऑफ इटा. अरे फर्स्ट टू नायन कांयच खबर ना. इटा अमकां बसून पडटा. एसएससीन पावलो आमकां बसून इटा पडटा. इटा पडटा तें जाता सायन इटा. देर इज समथींग कॉल्ड एज कॉस्ट इटा. हें तो सायन इटा आनी कॉस्ट इटा परत घातलें एवढे तेवढे केलो म्हणजे टॅन इटा उत्पन्न जाता. कॉस्ट इटा पडटा जाल्यार सेक्ट इटा. हें चालू उरलो आनी तो मागीर म्हणून कॉस्ट इटा येता दिसता. तर अशें मॅथ्साचो पेपर, मॅथ्स हायर सेकंडरी मॅथ्साचो पेपर. मॅथ्स आतां फेवरेट सब्जेक्ट न्हू, मॅथ्स मोग म्हणटा. सो बरो कॉन्फिडन्सान सांगतो मॅथ्साचो पेपर आसलो कॉन्फिडन्स. नेटान गेला आनी पेपराक बसलो. पेपर फुडें कांयच कळना मरे कितें आन्सर करूं, कितें करूं आनी कितें ना. एवढे तेवढे सगळ्यांक पळयता, सगळ्यांची तोंडां अशीं. सगळे जाण म्हाका पळयता, हांव मॅथ्सान बरो, सगळे जाण म्हाका पळयता. हांव तांकां पळयता, सगळे जाण एकामेकांक पळोवन आमी थंयसर उरले. सो मॅथ्स पेपर तो असोच केलो. सगळ्यांनी रडोन काडलो दिसता दिसा. आतां टिचरीचे बद्दल तुमकां सांगतालो. टीचर, मॅथ्स टीचर कशें आसता? मॅथ्स टीचर कॅन बी डिफायन्ड इन द टर्म्स ऑफ अ फंक्शन. ओके, मॅथ्स टीचर इज लायक mod x फंक्शन. यू नो mod x फंक्शन? mod x फंक्शन कितें? mod x फंक्शन ग्राफ जाणा तुमी कसो आसता तो? v ग्राफ. mod x फंक्शन आसा v ग्राफ. इट टेक्स दॅट वॅल्यू 0 ऑल्सो. ओके, सो कितें जाता? जेन्ना टीचर बरी आसता, उमेदीन आसता, टीचर इज इन पॉझिटिव्ह मोड. दॅट ग्राफ गोज इन्क्रीजीस इन पॉझिटिव्ह मोड. ओके, टीचर पॉझिटिव्ह मोडान आसा, ग्राफ टीचर बरी खुश आसा, सगळे भुरगे खुश आसा, अशें वयता. टीचर जर नेगेटिव्ह रुपान आसा, मायनस रुपान आसा, त्या वाटेन टीचर रागूय वयर चडटा. दॅट इज लायक दॅट mod x फंक्शन. असो वयर सरता, असो वयर सरता. आनी आमचे बाबडे भुरगे आसा, ते भुरगे त्या वयरसून मागीर पडटा अशें सगळें. अशें पडटा आनी मागीर झिरोचेर रावून उरता. भुरगे अशें जाता. थोडे सगळे टिचर्स ना, थोडे टिचरी आसता स्टेप फंक्शन्स. स्टेप फंक्शन जाणा तुमी? स्टेप स्टेप स्टेप. तो मागीर तो वॅल्यू आहा तो घेयना, इंटिजर वॅल्यू घेयना, -1 1 2 तो वॅल्यू घेयना. तो स्टेप कशें आसता. थोडे टिचर अशें आसता, पडलेले ना, तो कोण आहा तो शिकपी तो कितें जाता ताका कितें जाय तें पडलेलें ना. टिचर विचारता, पॉझिटिव्हान आसा जाल्यार टिचर अशी बरी शिकयता. ड्रायान आसा नेगेटिव्हान तिजो ग्राफ असो वयर वता तेजो. पूण कितें आसा, भुरगो येता शिकता, भुरग्याची हालत कितें जाता, तो आपलो पडटा स्टेपांसून. स्टेप फंक्शनान पडटा आनी तांकां तो 0 पडटा. 0 वॅल्यू ना थंयसर. स्टेप फंक्शनान 0 तो पुरक पडटा. तो पुरकान भुरगो वयता थंयसर. तर अशी टिचर. पूण सगळे टिचरी अशें ना. म्हाजे टिचरी बीन बरे आसता. टिचरी हांव काय म्हणटा, म्हाजे टिचरी बरे, आमचे टिचरी अशें सगळेच म्हणटा आपले टिचरी बरे. फाटल्यान नाचता तेंकां तशें. आतां अशें करीत करीत मागीर कॉलेजीन
हायर सेकंडरी पेपर क्लियर केलो तिका टेन्शन ना पेपर क्लियर करपाचें आमकां टेन्शन नासता आमकां टेन्शन केल्लें आसता सगळें अटेंडन्सीचेर टेन्शन आसता पेपर क्लियर कशें जाता तें हां कॉलेजीन पावलो कॉलेजीचो पयलो दीस कॉलेज ते बरें एक्सपिरियन्स पयलो दीस कॉलेजीन पावलो मॅथ्साची पयली क्लास आमचो सर काय म्हणना सर आमचो बरो सर बेस्ट सरा कितें म्हणना व्हिडिओ काडटा सराचा कितें सराचो पयलो क्लास सरान फूल सिलेबस एक्सप्लेन केलो पयलो दीस येयलो सरान फूल सिलेबस अशें जावपाचें आसा हे वर्सा तुमच्या जिवनान जें आसा पळय तें अशें घडपाचें आसा तें बरें भशेन सांगलें आमी खूश जाणा कितें बरें आसा रियल एनालिसीस कितें रियल पळोवपाक मेळटा मॅथ्स रियल पळोवपाक मेळटा जालें सगळ्या सांगलें ताका हांवें म्हटलें की सिनियर्सांक विचारया बाबा मॅथ्स फर्स्ट सेमेस्टर कसो आसा फर्स्ट इयराचो असो फर्स्ट सेमेस्टर सगळ्या सिनियर्सांक विचारलें बाबा फर्स्ट सेमेस्टर कसो आसा रे सिनियर्स सांगता बाबा मॅथ्स घेतलें रे मॅथ्स कित्याक घेतलें फर्स्ट सेमेस्टर मरे क्लियर जावचोच ना रे तो कित्याक घेतला फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर जायना इट्स व्हेरी डिफिकल्ट सेकंड लेक्चर मॅथ्साचो सेकंड लेक्चर सर येयले आमकां नेटान सांगता सी लिसन semester 1 mathematics course real analysis calculus it is the most difficult part of your life you will clear all your semesters very easily but this is going to be a much bigger one बेल वाटलेली आसा maths आणि मुलं टाइम येता आणि लास्ट विषय म्हणटा सेमेस्टर 1 आसा सेमेस्टर 1 ची गरज जाली ते सेमेस्टर 1 कंटिन्यू करता सेमेस्टर 1 चो पेपर आन्सर करपाक घेवचो ते आदले दीस म्हणजे आमी शिकत गेले कशें तुमकां सब्जेक्ट तुमकां पकडत दिसता सेमेस्टर 1 चो पेपर आन्सर करपाक गेलो आनी आदले दीस रिविजन केलें सर कोणाचें काय ना सरान रिविजनान इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिले क्वेश्चन दिले आनी सरान एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दिलें सरान सांगलें this question is going to come for 6 marks it's a very important question it's going to come for 6 marks आणि दुसरे दीस गेला पेपराक सगळे रातभर आमी तो शिकता प्रॉब्लेम एकूच प्रॉब्लेम 6 मार्क्स पास जाता आमी फूल रात शिकत गेलो प्रॉब्लेम बरोबर बरेच आसा त्या दीस गेल्या पेपराक आनी पेपराक सगळ्यांक कितें तो क्वेश्चन होता हय क्वेश्चन येवंक ना सो अशी टिचर भुरग्यांक अशें yes so thank you very much yes I think we deserve a huge round of applause this was Sudeep Nayak from St. Xavier's College next Run.